गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका करत काँग्रेसीची भूमिका फकत कामापुरती मामा आशिल्ल्याचो आरोप केलो। गोवंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत ते उलयले। 2022च्या विधानसभे वेंचणुके पयलीं काँग्रेसी बरोबर युती करपाचे यत्न केल्ले, मात त्या वेळार काँग्रेस फुडाऱ्यां एकमत नाशिल्ले। काँग्रेसीचो तेन्नाचो काँग्रेस फुडाऱ्यां एकमत नाशिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर युती विरोध करीत पक्ष विलीनीकरण करपाक सोदताले असोय दावो विजयान केलो। जिल्लो पंचायती वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांच्या जैता फाटल्यान आपलोय तेंको म्हत्वाचो आशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले। गोयच्या अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातीत 36% वाढ जाल्या, अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सांगले। पश्चिम विभागात अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातीत सगळ्यात नेटान योगदान दिवपी राज्यांमदले गोंय हे एक राज्य आसा। राज्याची अभियांत्रिकी उत्पादनांची निर्यात 2024-25 वर्सा 405.8 मिलियन आशिल्ली, ती 2025-26 वर्सा 550.6 मिलियन मेरेन वाढ जाल्या, अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। शेख दर्याकडे चर्चा केल्या उपरांत सरकार आनी खात्यान फाटल्या 3 वर्सां सावन लागू आशिल्ले शेख धोरण आनी 1 वर्सा खातीर वाडोवपाचो निर्णय घेतला, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले। शेख दर्यांची मागणी मतींत घेवन नवे धोरण चालीक लायनासतना आशिल्ल्या धोरणा खाला 1 वर्साची मुजतवाड दिवपाचो निर्णय घेतला। तशेंच दर्यादेगेर कोयर, टाउट्स आनी हेर बेकायदेशीर गजालींचेर पाळता दवरपाक फुडल्या पर्यटन हंगामाक ड्रोन यंत्रण चालीक लायतले, अशेंय खंवटे हांणी सांगले। श्रवण बर्वे खून प्रकरणात मुखेल दुबावित आरोपी देविदास बर्वे हाचो दुसरो जामीन अर्ज उत्तर गोंय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान न्हयकारलो। बर्वेन भलायकेच्या कारणाक लागून जामीन मेळोवपा खातीर युक्तिवाद केल्लो, पूण हे संबंधी वैजकी पुरावे अपूर्ण आसात अशें सांगून न्यायालयानूय हो अर्ज न्हयकारलो। केंद्र सरकारान एसटी समाजाच्या राजकीय हक्का संबंधी सकारात्मक भूमिका घेवपाचें आश्वासन दिला, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। आरक्षणाची प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर गरजेचे कायदेशीर आनी प्रशासकीय उपाय करतले, अशेंय तांणी स्पश्ट केले। केंद्र आनी राज्य सरकार एकठांय येवन एसटी समाजाचे हक्क सुरक्षीत दवरपा खातीर वावुरतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। तशेंच NITत नोकर भरती प्रक्रियेचे प्रश्न केंद्रीय शिक्षण मंत्र्या मुखार मांडलो। हे भरती प्रक्रियेत गोंयकारां परस भायल्या उमेदवारांक प्राधान्य दितात, अश्यो कागाळी आयिल्ल्यान सध्याची भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगीत केल्या, अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले।
गोंयांत पावसाचो नेट सुरू आसा। 12 जून मेरेन गडगडाटा सयत वादळी वाऱ्या सयत व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किमी आसतलो अशें कळटा। हवामान खात्यान फुडले 4 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला। राष्ट्रीय महामार्ग 66 वेली मालपे पेडणे वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक उबारिल्ली संरक्षण वणत कोळसापाच्या मार्गार आशिल्ल्याचो भंय पेडणे उदरगत मंचाचे अध्यक्ष वैजकी अधिकारी संजय कोरगांवकर हांणी उक्तायला। कोरगांवकर हांणी वाठारांत भेट दिवन प्रत्यक्ष पळोवणी करून संरक्षण वणटीच्या बांदकामाच्या दर्जाविशीं प्रश्न उप्रासले। महामार्गावेल्यान मोठ्या प्रमाणात येरादारीची यो वच सुरू आसतना पावसात परतून वणत कोसळपाची शक्यताय आसा। त्यांना भविष्यात वाईट घडणूक घडची न्हय म्हण संबंधित प्रशासनान पावलां उगडची अशी मागणी केल्या। गोंय सरकारान गोवा मॅरिटायम बोर्ड विधेयक 2026 बेगोबेग लागू करचे अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगस हांणी केल्या। हे विशीं तांणी मंत्री दिगंबर कामत हाका पत्र बरोवन नव्यान प्रस्तावित केल्ली कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बांदावळ चालीक लावपाक गोवा मॅरिटायम बोर्डा विधेयक गरजेचें अशें सांगलें। देखून सरकारान आनी कळाव करिनासतना हे विधेयक चालीक लावपाचेर भर दिवचो अशी मागणी आमदार वेन्सी वेगस हांणी केला। हसापूर हणकणे इब्रामपूर हांणी हेर लागसरच्या वाठारांत विजेचो जावपी आपालिपाक लागून सोमारा पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीन वीज कार्यालयाक भेट दिली। वीज कार्यालयातले अभियंते वातू सावंत हांची भेट घेतली। सदांच वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडटा, तशेंच वेगवेगळ्या प्रश्न त्यांनी थंय मांडले। हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो म्हण पेडणे गट काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मागणी केली। मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार फुडले पावल उबारतले अशेंय तांच्यांनी सांगले। मजगतीं हाचेर बेगीनूच तोडगो काडटले अशी माहिती अभियंत्यान दिल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या अपग्रेडेशनाकडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। हॉस्पिटलांतल्या सुविधांच्या उणावाक लागून दक्षिण गोंयच्या लोकांक उपचारा खातीर जीएमसीत वचचें पडटा। जिल्लो हॉस्पिटलाच्या उदरगती खातीर उच्च न्यायालयात धांव लेगीत घेतली, पूण सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची कांयच उदरगत करूंक ना। दक्षिण गोंयच्या नागरिकांक नर्सिंग कॉलेज न्हय सुसज्ज अशें पुराय क्षमतेचें हॉस्पिटल जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायान केली।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. चांदेल हसापूर मुखेल रस्त्याचेर नव्या पुलाचे काम पुरायत जावन लेगीत हो पूल येरादारी खातीर उक्तो करूंक ना. मात येरादारी करपा खातीर आशिल्लो पर्यायी रस्तो मिरगाच्या पडिल्ल्या पयल्याच पावसांत व्हांवून गेलो. ताका लागून कामाक वचपी लोकांची तशेंच विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाली. लोक मेळटा ते वाटेंतल्यान यो वच करपाक लागल्यात. देखून बेगोबेग पर्यायी वेवस्था करची, ना जाल्यार येरादारी खातीर पूल उक्तो करचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. मजगती कुडचड्यार गटारां तुंबिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. वरगाव पिळगावच्या श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात आयतारा राती जल दीपोत्सव व्हड दबाज्यान मनयलो. अधिक ज्येष्ठ म्हयन्या निमतान ह्या उत्सवाचे आयोजन केल्ले. ह्या उत्सवात सवाशीण बायलां उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. शिवोले सेंट एंथनी इगर्जे लागसर ट्रक आणि स्कूटरी मदीं सोमारा भिरांकूळ अपघात जालो. अपघाता उपरांत दोगांयकूय लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. थंय तांचेर उपचार सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आसगांव हांगा सरल्यान हो ट्रक येतालो खंय जाल्यार वाडी वाठारांतल्यान पर्यटक जोडपे दुचाकी वेल्यान रस्तो हुपताले. कुंकळे रस्त्या कुशीक एकठांय केल्ल्या धोकादायक कोयराक लागून हुस्को निर्माण जाला. थळावो आमदार युरी आलेमांव हाणें प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत हो धोकोदायक कोयर काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून पावसान जर हो धोकोदायक कोयर व्हांवून लोकांच्या शेतांनी हेर उदका स्रोतांनी गेलो जाल्यार जापसालदारकी कोणाची असोय प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. महाराष्ट्राच्या भंडारा जिल्ह्यात वैगंगा न्हंयत एक दुःखाची घडणूक घडली. आयतारा सांजे वेळार 7 तरणाटे न्हंयच्या एका जुंव्यार न्हावपाक गेल्ले. भोंवडे वेळार तांची बोट न्हंयच्या मदीं उलटली. ह्या अपघातात 2 तरणाट्यांक बुडून मरण आयलें.
उरिल्ल्या 5 जाणांक पोवन सुरक्षीत सुवातेर यश मेळिल्लें आनी तांकां सोडयलें अशें कळटा. छत्तीसगडातल्या बलरामपुरातले गांवकार शेतवडी आणि अन्न संस्कृताय हाचे कडेन संबंधित पोरणी परंपरा परतून जीवित करपाचो यत्न करतात. कांडा गावात आयोजित केल्ल्या खाशेल्या प्रदर्शनात पारंपारीक बियो, पिकां आणि पोरणी घरगुती वस्तू दाखयली. सैमीक शेतीक चालना दिवपाच्यो आणि फुडल्या पिळग्या खातीर सांस्कृतिक दायज सांबाळपाचो शेतकार यत्न करतात. तशेंच ह्या उपक्रमात बियो विनिमय पद्दत आस्पावीत केल्या, जातूंत शेतकार दुप्पट बियो परत दितात. थळाव्या लोकांच्या मतान हो उपक्रम लोकांक तांच्या मुळा कडेन आनी पारंपारीक पद्दती कडेन परतून जोडपाक मदत करता. हार्मोनातल्या बदलाक लागून बायलांक पिराय वाडत वचप, मासीक पाळीच्या प्रवाहात बदल जावंक शकता अशें दोतोर सांगतात. पिरायेच्या 20 वर्सां पयलीं मासीक पाळी अनियमीत आसूं येता आनी प्रवाह जड वा हलको आसूं येता. 20 ते 30 वर्सां मदीं पिरियड चड करून चड नेमान आनी स्थिर आसतात. 40 वर्सां उपरांत रोजो निवृत्तीच्या काळात प्रवाह अनियमीत जावन म्हयन्याक म्हयनो बदलूं येता. हे बदल सामान्य आसात, पूण बायलांक असामान्य लक्षणां दिसल्यार दोतोरांचो सल्लो घेवचो अशें तज्ञ म्हणटात. अचकीत वादळाक लागून सोमारा दिल्ली विमानतळात त्रास जालो. खर वाऱ्याक लागून विमानतळाची उपकरणां उबी विमानात धुकल्ली. या घडणुकेत एअर इंडियाच्या 3 विमानांक लुकसाण जाला. विमानतळाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग परिस्थिती तपासली आणि सुरक्षेची खात्री केली. दक्षिण फिलिपिन्सांत 7.8 तीव्रतेचो खर भूकंप जालो. कितल्याशाच इमारतीचें लुकसाण जाला आनी उण्यांत उणे 8 जाणांक मरण आयला. जायत्या वाठारांनी वीज आनी संचारण सेवा खंडीत जाली. सुनामीची शिटकावणी दिली आनी दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या लोकांक भायर काडल्याचें कळटा. बचाव पंगडांनी आपतकालीन कारवाय चालू दवरिल्ल्यान शाळा बंद केल्यो. मध्य प्रदेशात उदक दूषित जाल्ल्याच्या घडणुके उपरांत थळावें उदक पियेल्ल्या उपरांत वाठारांतलीं भुरगीं अचकीत दुयेंत पडपाक लागलीं. सुमार 18 भुरग्यांक उलटी आनी अतिसार जाल्ल्यान तांकां रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेले.
दोतोर तांचेर उपचार करतात जाल्यार अधिकारी उदका पुरवणेची चौकशी करतात। या घडणुकेक लागून या वाठारांतल्या पिवपाच्या उदकाच्या सुरक्षेचो हुस्को थंयच्या रहिवाशांनी उक्तायला। दिल्लीच्या IGI विमानतळार आयिल्ल्या 2 प्रवाशांची दुबावीत वागणूक नदर आयल्या उपरांत कस्टम अधिकारी सादूर जाले। तांणी तांचें सामान तपासलें तेन्ना तांकां गिजरा भितर हुशारीन लिपयिल्ली वखदां मेळ्ळी। अधिकाऱ्यांनी थंयच 15.38 किलो हायड्रोपोनिक तण जप्त केले। ग्रीन चॅनलांतल्यान भायर सरचे पयलीं प्रवाशाक धरले आनी ह्या तस्करीच्या यत्नाची चड म्हायती मेळोवपा खातीर चौकशी सुरू केल्या। दादर वेस्टांतल्या प्लाझा सिनेमा लागसार एक दुख्खाचो अपघात जालो तेन्ना बेस्ट नांवाच्या बशीचेर नियंत्रण सुटलें। बशीन पायतणां मदीं धपको दिल्ल्यान व्यस्त वाठारांत भंय निर्माण जालो। ह्या घडणुकेंत एका मनशाचो जीव गेलो आनी 3 जाण गंभीर जखमी जाले। थळाव्या आनी आपतकालीन पंगडाच्या आदारान जखमीक सायन हॉस्पिटलांत व्हेले। ह्या अपघाताची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्ल्यान मुंबयच्या रस्त्याच्या सुरक्षेचेर नवो हुस्को उक्तायला। जम्मू काश्मीराच्या भालेसा वाठारात ताजे बर्फ पडून दोंगर धवेस्वर्ग जाल्ल्याचे दिसले। हिमाचल शिमेलागीं आशिल्ले उंचायेचो वाठार आता पुरायपणान बर्फान भरिल्लो आसा। प्रदेश सोबीत दिसता, सगळे कडेन धवे अद्भुत दृश्य दिसताले। थळावे आनी भोंवडेकारांक शांत आनी नदरेक पडपी वातावरणाचो आस्वाद घेतात। बर्फ पडून ह्या वाठारांतल्या सैमीक सोबीतकायेक आनीक आकर्षण मेळ्ळा। महाराष्ट्रात शेतकारांक शेतकी रीण माफ करपाची व्हड येवजण सरकारान मान्य केल्या। हे येवजणे खाला पात्र शेतकारांक तांचो आर्थीक भार उणो करपा खातीर 2 लाख मेरेन रिणाची सुटका मेळटली। पूण खर नेम थारिल्यात आनी सगळे शेतकार ह्या फायद्या खातीर पात्र थारचे नात। पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर ही येवजण ऑनलायन सत्यापना वरवीं चालीक लायतले। राज्यभरातल्या खऱ्या आनी गरजेवंत शेतकारांक आदार दिवप हो ध्येय आसा अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें। उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्यात पोलिसांनी एका वॉन्टेड गुन्यांवकाराक एन्काउंटरान गोळीबार करून जिवेशी मारलो। ह्या मनशाचेर 40 वयर गुन्यांवकारी खटले आशिल्ले। ताका अटके खातीर बक्षीस सुद्धा जाहीर केल्ले। तो खूब वर्सां सावन फरार आशिल्लो।
ऑपरेशनाच्या वेळार ताका जखमी जाल्ल्यान उपरांत हॉस्पिटलांत मरण आयिल्ल्याचे पोलिसांनी सांगले. खून खंडणी सारख्या गंभीर गुन्यांवाक त्यांचो संबंध आशिल्लो अशें पोलिसांनी सांगलां. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे